नमस्कार, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा गोंयच्या धूवच्या ह्या गोवन रेसिपीन। आज आमी वेज कुर्मा म्हळ्यार आमचे भाशेन खतखतें करपाचो प्रयत्न करूया एक वेगळे पद्धती। तेजे खातीर न्ही हांगा हांवें वेगवेगळे तरेच्यो भाजयो घेतल्यात। त्यो आतां हांव तुमकां हे सगळे घालूनच हे खतखतें किंवा वेज कुर्मा हांव करतलें। चलात तर आतां रेसिपीक आमी वेळ मातसो पसून वडयनासतना सुरू करूया। हांगा हांवें मिक्सर घेतला, मिक्सराचें आयदन घेतलां। तातूंत न्ही एक वळें सोय घेतल्या म्हळ्यार हेजी कुडकी करून घेतल्यात हांवें। आनी एक न्ही कांदो उबो चिरून घेतला आनी हातूंत न्ही एक बरी मूठभर बरी धुवल्या ही आनीक कोथमीर आनी ती घेतल्या आनीक लसणीची पाकळी घेतल्यात एक 10-12 आसात त्यो। आनी एकूच जिती मिरसांग घेतल्या बारीक बरी लांब आशिल्ली ती बारीक कापून। आनी अर्द इंच सुमार आलें, मातशें चडच आसा तें मातशें। हें सगळें न्ही आमी आनी इल्लेशें जिरें इल्लेशें आमी चडच घेवया ह्या बरो टेस्ट बरो येतलो। आनी हो न्ही खडा मसालो म्हणटा पळय न्ही तशें इलायची आनीक तिकी लवंग आनी चक्रफूल हें सगळें इल्लोसो घेतलो पळय हो सगळो घेवपाचो। आनी हें आमी पयलीं मातशें एक रावंड मारया। इल्लेशें उदक घेतलां, चड घालूना। हें पळय मातशें उदक घेतिल्लें आनी ताणें तो रावंड मारला हांवें, मातशें बारीक करून घेतलां। आनी हातूंत न्ही हांवें अर्दवर पयलीं न्ही खसखस भिजत घातिल्लें। हें पळय मातशें तें फुगल्यात, चड न्ही, एक अर्दवर पयलीं घालपाचें। आनी हें उदक सकट न्ही आमी घालून घेवपाचें हितून वाटली तितून आनी परत वांटून घेवपाचें। परत बरी आतां फायन पेस्ट करून घेवप। ही पळय कलर सुद्दां चेंज जालो काय ना खसखस घालतरीत मातशी धवसाण आयली पळय। हांगा न्ही गॅसाचेर हांवें एक लोकणी दवरलां, तातूंत न्ही इल्लें चडच तेल घालां। आनी हे बटाट न्ही 1-2 बटाट हांवें बारीक क्यूब करून घेतल्यात आनी ते तळपाक घातल्यात। ह्यो न्ही भाजी तळनासतना न्ही कुकरान सुद्दां सिटी मारल्यार जाता, पूण अशी ही न्ही तळून केल्ली भाजी न्ही खूब टेस्टी जाता। म्हणून एक वेगळी अशी पद्दत म्हणून आज हांव हे सगळें तळून घेतां। ह्या पयर हांवें ही अशी केल्ली ती भुरग्यांक खूब आवडली। मागीर हांवें चिंतलें की तुमकां सगळ्यांकय बी हांव ही दाखोवची। हरशीं आमी सदांच चडशी सिटी मारतात काय ना कुकरान घालून सगळ्यो भाजयो, पूण ह्या खेपे मातशी ती अशी तेलान घालून एक 90% ती शिजोवन घेवपाची। फक्त बटाटच शिजपाक वेळ लागता, बाकीची भाजी रोखड्योच जातात। हे पळय आतां फ्लावर घेतला। हो फ्लावर एक 100 ग्राम आसुंये। फ्लावराचे बरें पयलीं गरम उदकां घालून हांवें काडिल्लो तो आनीक आतां तो तळून घेतला। ह्यो न्ही भाजयो अशी तळ्यो म्हणटकीर खरेंच खूब टेस्ट वेगळोच येता। आनी हांगा न्ही हांवें जे पळय म्हजे कडेन आशिल्लें पळय न्ही ह्या दिसा थोडें उरिल्लें तें सगळें फ्रीज खाली केलां। पळय गाजर इल्लेंच आशिल्लें, चड नाशिल्लें म्हजे कडेन। आनी फ्रेंच बिन्सूय बी घालता हांव, कित्याक त्यो बी इल्ल्योश्यो आशिल्ल्यो, त्योय बी घेतल्यात। जशें आमी खतखत्याक बी सगळें घरान आसा तितलें घालतात पळय न्ही सेम, पूण हेका नांव कुर्मा। वेज कुर्मा म्हणटा पळय न्ही तशें। गाजर आनी फ्रेंच बिन्स रोखडेच जातात, ते बी तळून काडपाचे। एक सगळ्यो हांव आतां ह्यो तळून घेतलें भाजयो ज्यो म्हजे कडेन आसा पळय न्ही। हांवें न्ही न्यूट्रिला सुद्दां घेतलां, तें गरम उदकां घालून पिळून हांवें तें दवरलां। तें मागीर रेसिपीन दाखयतलें हांव तुमकां। आनी हें न्ही म्हजे कडेन थोडें पनीर आशिल्लें फ्रिजान 1-2-3 दीस पयलींचें, तें हांवें घालां।
त्यांनी फ्रिजान दवरलें म्हणटकीर रोखडें ताका हें जाता, म्हणजे उदक शें भायर दवरिल्ली काडून न्ही, म्हणून ताका तें उदक तें घालून न्ही, तेलान घालून न्ही ताका खूब वेळ हात लावूंक जायना, म्हणून तें मातशें पंचान मातशें रेड कलर जाला पळय म्हजें. आतां पनीर तळून घेवया. पनीर बरो हांवें खरपूस तळून घेतला. आनी हें न्ही काडलें म्हणटकीर न्ही पनीर रोखडेंच थंड उदकांत घालूंक जाय, मागीर न्ही बरें फुलता तें. हे बीन्स, मटर म्हणटा पळय न्ही ते बी हे पळय, ह्यो सगळ्यो भाजयो हांवें आतां ह्यो तळून घेतिल्ल्यो आसात. आतां न्ही ह्याच आयदनार जें पळय आतां तळपा खातीर चड तेल घेतिल्लें पळय न्ही तें थोडें काडून दवरलां हांवें आनी 1-2 चमचेच दवरला. त्याच तेलान न्ही आतां वो आमी कुर्माचो मसालो केल्लो पळय न्ही, ओदू वाटिल्लो पळय न्ही, तो आतां त्या तेलान घालया आनी तो बरो न्ही परतून घेवया. बरोच 1-2-4 मिनटां सुमार आमी बरें तेल सुटसर परतून घेवपाचो. एक बरी 4-5 मिनटां तरी आमी घालपाक जाय हेजे खातीर आनी परतीत रावपा जाय. अशें ढवळीत रावलें न्ही, 4-5 मिनटां ढवळीत रावलें म्हणटकीर तें बरें उदक सुटसर हें पळय, सगळें उदक सुकूं जाय तातूंतलें. पळय आमचें बऱ्या पैकी जाल्लें आसा. आतां हांगा न्ही हांव कांदा लसूण मसाला म्हणल्यार कोल्हापुरी मसालो जो आसता, आनी हो न्ही मटन मसालो तो इल्लोसो घेतला. मटन मसालो ना जाल्यार तुमचे आनी खंयचोय गरम मसालो सुद्दां घेतल्यार जाता. हे दोनी बरें एकजीव करून घेवया मातशें आतां, मागीर परतून घेवया 1 मिनीट सुमार. आनी हो न्ही कसुरी मेथी ती इल्लीशी घेतल्या आनी मीठ तुमी तुमची रुची प्रमाणे घेयात. आनी हांगा न्ही एक बारीक टमाट हांवें हातून घालां. हें बरें आतां परतून घेवपाचें. म्हाजें न्ही आलमीनचें आयदन न्ही लोखणें, म्हणून तें न्ही मातशें पोंदां लागलेल्या भशेनशें दिसता, पूण लागुना तें. आतां न्ही आमी मिक्सर धुवन जें पळय उदक आशिल्लें पळय न्ही तें हांवें घेतलां. खरें म्हळ्यार बेश्टी उदक घालपाचें हातूंत, फक्त मसालो हें करून तें मिक्सर धुवन उदक आशिल्लें पळय न्ही तें घालां. आनी हें न्ही मातशें पयलीं आमी एकजीव करून घेवया. इल्लेंशें उदक आमी तें मिक्सर धुवन घाला पळय न्ही तें घालून बरें मातशें आमी एकजीव करून घेवया. हें पळय बरो खतखतायलो पळय ताका. आनी आतां न्ही तुमकां जितली पातळ करपा जाय पळय न्ही तितले 1-2 ग्लास सुमार उदक घालपाचें आनी तें बरें पातळ करून घेवपाचें आतां. हें पळय आनी आतां न्ही तुमकां जाय तितलें तें पातळ करून घेवपाचें उदक घालून. दाटसाणची दिसली जाल्यार आनी उदक घेवपाचें. आनी आतां आमी त्यो जितली भाजी पळय हांवें हें करून घेतिल्ली पळय न्ही त्यो घालपाचें. हांगा ह्यो पळय हांव पयलीं न्यूट्रिला घालतात जे हांवें ऑलरेडी पयलीं हें करून दवरलेलें गरम उदकांत घालून. आनी आतां ह्यो तळिल्ल्यो सगळ्यो भाजी घालया. कलर पळय कितलो सुंदर दिसता तो. हेचे व्यतिरिक्त सुद्दां तुमचे कडेन वेगळ्यो वेगळ्यो भाजी आसली जाल्यार ती सुद्दां तुमच्यांनी घालूं जाता. ह्योच भाजी घालपा जाय अशी कांय ना न्ही. पूण ह्या तरेन तुमी करून पळयात की तुमी न्ही निराश जावची ना. खूब टेस्ट बरो येता. हांवें 1-2 काजूची म्हाजे कडेन हें आशिल्लें तें धापां तीं बी घाल्यांत. आतां ही पळोवपाक न्ही मातशी पातळशी दिसता पूण तें मागीर न्ही अडचून येतली आनी मागीर बरी दाटशी जातली. पळोवपाक आतां मातशी अशें दिसता. वास इतलो अफलातून येयला जाणा, वासच बरो सामको.
आतां आमी हे न्ही 2 मिनटां धापून दवरया, खतखतो काडया. धापले म्हणटकीर न्ही तेल सगळें बरें वयर येतलें, जें आमी फोडणेक बी वापरलें पळय न्ही. हें पळय सायडीन आयलें पळय. वा कितें बेस्ट. ही न्ही रेसिपी एकदम सादी सोपी, एकदम थोडे एक अर्दवर भितर जातली. आतां आमी ही पळय सर्व करतात. अशी तुमी मुद्दम करून पळयात. आनी हो म्हाजो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कॉमेंट आनी म्हाजें चॅनल तर पयलींदा पळयता जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी बेल आयकॉन टिक करात, सो दॅट हांव प्रत्येक व्हिडिओ जो पळय अपलोड करतलो पळय न्ही ते तुमचे पर्यंत पावतलो. असं काय ना, टेम्पटींग एकदम सगळे कलर आसा पळय तातूंत भाजयेन. चलात तर परत मेळुया अशीच एक नवीन रेसिपी घेवन. तो पर्यंत बरें बरें खायात. देव बरें करूं.